आज तू व्हाईट पेपर घालून व्हाईट पेपर मिळाला तुका कला का तुमचे व्हाईट पेपर दाखवलं असं व्हाईट आणि काहीच नाही ते पेपर तसेच लागला तो फास्टाक व्हाईट पेपर उरताना आणि तसो व्हाईट पेपर उरतलो ही सगळ्या गोंयकारांनी खात्री दवरली पाहिजे. मंत्र्यान येदे व्हडलें भाशण दिवन शहाजहानाचो ताजमहाल केन्ना इनॉग्रेट जातलो ती भेट दिवन एक नॅशनल गेमान पयले 10 हातून आमी आसतले आनी कित्याक आसचें ना तें हांवें सांगिल्लें ती गॅरंटी तो दिना. यात्रिस्टांक वयर तुमी व्हरतले थंय कशें व्हरतले तें तो सांगना आनी कितें सांगता जाय तें सांग RDA 3 गॅस सिलिंडर BPLाक तरी मेळटले गॅरंटी दिता मागीर स्पोर्ट्स मागीर आनी कितें सांग तूं म्हाका पूण नॅशनल गेम फुल्ली गोंयांत जातल्यो शुटींग गोंयांत जातलें तो म्हणटा 15 तारखेक इन्स्पेक्शन जातलें कळ्ळें तुका. सो कॅन बी एनीथींग वेरेवर सगळ्या कडेन युटिलायझेशन दवयना आनी फिगर भलतीच सांगता ती फिगरां जर परती वाचून दाखयली जाल्यार ना ना हें अशें दिलां तें मागीर आयलां आसतलें मोगाचे ते कितें म्हणटा तो एप्रिशिएट केले म्हणटा तो हांवें एप्रिशिएट ना हेणे मॅरी कॉमान बीन एप्रिशिएट करून मॅरी कॉम कितें पयशे म्हणल्यार मग थंय भुरगे खेळटा तांकां पयशे मेळना मॅरी कॉम आनी PT उशा तेंकां आमचें पोट भरपाचें आहा गोंयच्या भुरग्यांक पयलीं सारके पयशे दिया थंय युटिलायझेशन झिरो दाखयना थंय ट्रायबल सबप्लॅनान युटिलायझेशन ना ट्रायबल आसून मंत्री कितें उलयता तूं पळय तूं हांवें ते फिगर्स दाखयल्या परफॉर्मन्स दाखयला ताका उत्तर जर आसा न्ही मुखेलमंत्र्यान नाल्यार कोणें उबें रावन ताजें उत्तर दिवचें हांव तें तशा तशें लोकांक दिता आनी ताजें उत्तर दिया. पूण तुजे आनीक मेन्शन करतना तुवें म्हटलें सादें आसा डिपार्टमेंट केन्ना चलता डिपार्टमेंट जेन्ना तुका बजेटेड एलोकेशन आहा आनी युटिलायझेशन जर ऑलमोस्ट इक्वल आहा जाल्यार दॅट मिन्स दॅट डिपार्टमेंट कितें तरी करता. आतां ते पयशे खाता काय कितें करता पूण कितें तरी करता हांगा कांय करूंच ना मरे RDA आनी पॅट प्रोजेक्ट विच आर सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट थंय पसून ना. सो वॉट इट शोज दॅट लक्ष थंय नाच लक्ष दुसऱ्याच कडेन आहा. दिगंबर कामत सांगता की आपल्यान उगे आमी पेवन इनॉग्रेट केलो न्ही एक म्हयनो पयलीं एक म्हयन्याक उदक 5 वेळ जाले तो कितें गरज जाय कावंट 3 कोटी रुपया कॉस्टिंग दाखयता आनी उगे आपशीन पयशे वता. सो सरकाराचे पयशे हे बजेटान जे मोडटात आनी एक कॉमीक कोण तरी रेजिनाल्ड दाखय कोण ते हे स्पोर्ट्स ग्रांट तांकां मेळटा तांकां डबल कर मागले तो म्हणटा डबल करता फुडल्या वर्साच्यान कॉमीक मरे अरे बजेट पास करता ह्या वर्सा तो पास तो तुका दिता फुडल्या वर्साच्यान हें अशें आयकलां तुवें गोंयांत केलां आयकलां ही म्हाका दिसता नविदाद आतां शुक्राराची रात जाल्यार सगळ्याक घरा वचपाक फुल दिता म्हणटा तो तुका फुडल्या वर्साच्यान बजेट ह्या वर्सा पास कित्याक करता फुडल्या वर्साक कर मरे. तुझे अनेक गजाल तुवें म्हटले पळय ते आपल्याकडे खूपशे आहा पूण आपूण सगळे पूण काडूंक ना सगळे काडूंक ना कितें ते विजिलन्स इन्क्वायरीचे पळय सेक्शुअल हॅरेसमेंट एडवायझर आहा तो सेक्शुअल हॅरेसमेंट एक न्ही 3 केसी विशाखा कमिटीच्या गायडलायन आतां ताचें नांव घेवप आनी ते मागीर ताची फॅमिलीन प्रॉब्लेम जावप म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट खूब हें आहा. रंगराजू काडला तुमी रंगराजून जे टेंडर केलें तें कितें सारकें आहा दिस स्टिंक ऑफ करप्शन. सो बाय दे हॅड टू रिमूव हिम बिकॉज देर वॉज करप्शन आनी विचार चीफ मिनिस्टर तो बरो मनीस आशिल्लो जाल्यार कित्याक दवरलो जाल्यार